म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, शांती समाधान आमच्या घरा भोंवती आमच्या घरांनी असो इल्लो आज आमी नियाळ करया. एक जाणटी स्त्री हांगासर येवन, फादर म्हजें एक तेसांव आसा, म्हाका बरोवंक कळना फादर, तुमीच बरया. कितें तेसांव? आमच्या घरांत शांती समाधान येवंक. इतलेंच फादर तेसांव, आमच्या घरांत शांती समाधान येवंक हें बरया आनी म्हजे कडेन ती चीट दिया. हांव व्हरून थंय जेजू बाळकाच्या त्या कोंड्यांत व्हरून घालता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घरांत शांती समाधान जाय ही आमची आशा. आनी बरें, तिच्या घरांत कित्याक शांती समाधान नातल्ली? कांय पियोवणें आसलें जायत, वायट जिणी कांय आसली जायत, या दुसरें कसलेंय कारण जायत, आमकां कळीत ना, तिणें सांगोंक ना. पूण तिच्या मतींत आसलेल्या चिन्ना प्रमाणें तिच्या घरांत शांती समाधान ना. आनी त्या पासून ती मागोंक आयल्या देवा कडेन. आनी हाच्या पयल्या वचपांत फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांत सांबावलीन सांगता, देवाचें समाधान तुमचे थंय येवच्याक तुमी मागा. देवाचें समाधान तुमचे थंय येवच्याक तुमी मागा. बरें गेलें तिणें मागोंक म्हणून आयल्या. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागोन तितल्यार आखेर जायना. शांती समाधान जाय जाल्यार त्या पासून आमी वावुरीचे. आतां कशें आमी वावुरचें? आमी फातकी सैमाची. दोन अस्कतायो आमच्या सैमांत चड दर म्हण आमकां दिसतात. एक जावन आसा आमचेंच उणेपण, एम्प्टीनेस, आनी ताचे संगात येता मोसोड. दुसऱ्यान बरें जाल्लें पळोवंक जायना, तें सक्कड बरेंपण म्हाका मेळचें, हें म्हजें उणेपण आसा पळय, तशें म्हणीक आयलें भरती जाता कोण ना म्हणून आमी चिंतावन जावयेत. पेल्यान बरें जावचें पळोवंक जायना. आनी ताच्या फाटल्यान येता मोसोर. कांय ताका कश्ट आयले, ताका कितें सोडणें जालें, हांगा एका तराचो समाधान, एका तराची संतोश भितरल्या भितर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एक अस्कत गाय आमचे कडेन आसा फातकी सैमाची, आनी ती जावन आसा हंकार. म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हजे कडेन अधिकार आसा, म्हजे कडेन आनी कितें आसा, शिकप आसा, आनी थोडें म्हजें म्हणलें थोडें आसा, आनी म्हाका व्हडपण बघता हंकार सुरू जाता. आनी ह्या वरवीं कोणाक पळय तेन्ना तांचे थंय एका तराचें तिरस्काराचीं चिन्नां. म्हजे कडेन आसा म्हणल्यार असो हंकार. हें आनी एक आमचें तें आसा ती अस्कत गाय. आनी ह्या वेळाचेर आमी कितें करता? हंकारान एकामेका मदें जियेत आसतना थंयसर जायत्यांक आमी दुखयता, अशांती थंयसर येताच. हांगासर मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ल्हानशी दोन गणितां तुमच्या मुखार दवरता. आतांचो पाप साहेब प्रत्येक जावं फ्रांसीस आसिसी हे एक आमकां सांगता, आमी सक्कड भाव भयणी प्रत्येल्ली तुती, सक्कड भाव भयणी. आनी भाव भयण्यां मरी आमी जिये जाय. सगळ्या संवसारा भाव भयणी मिस जिये जाय. तरी
आमी जियेना खंयचें कारण कितें आसा देखून ही ल्हानशी 2 घडी तातूंच्या मुखार दवरता. गोंयांत दर्याची वेळ म्हळ्यार थंय बरी दर्याच्या देगेन रेंव आसा, लोक जायतो येता. थंयसर दर्याच्या वेळेर भुरगीं खेळोन आसतात. एक आवय एका ल्हान भुरग्याक खाण घेवन गेली. कांय 5-6 वर्सांचें भुरगें जावयेत आनी अशें भुरग्याक ते उरिल्लीं भुरगीं उदकांत इल्लेशें देगेन वचोन खेळटाना भारी संतोश जालो. आपुणूय खेळटा म्हणून मामी कडेन विचारलें. हांव इल्लेशें उदकाक देंवता पुणी म्हणून मागलें. आवय सोडून ना. परतून भुरग्या फाटयां पयलें. वचोन वचो म्हणून घट्ट हात दवरलो. भुरग्यान रडोंक सुरू केलें आनी रडटाना थंय लागीं आशिल्ल्या लोकां कडेन आवय कितें म्हणटा, हळे हें पळय हट्टी चेडूं बुरनास अशें म्हूण सांगून लोकां कडेन सांगता. आतां प्रॉब्लेम कोणाचें? भुरग्याचें गी आवयचें. थंय समाधान ना. आवय भुरग्यां मदें समाधान ना. हाका कारण कोण? भुरगें गी आवय. एक ल्हान भुरगें आपणाची आशा व्यक्त करता. इतलीं जाणां भुरगीं उदकांत देंवताना हांवूय इल्लेशें म्हजे पांय म्हणी भिजयता ते देगेनच येता, म्हाका धर तूं अशें म्हूण सांगतानाय ना 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 जायना हो सांगून नजो, उदका पांय दवर नजो म्हूण म्हणटा आसतना कोणाचें प्रॉब्लेम हांगा. आनी ताच्या वयर आवयन म्हणचें हळे हट्टी चेडूं ताचें तें तशें करता अशें करता म्हणून बोबाड. तर तितलें आवयक समजना गी ताची भुरग्याची एक आशा इल्लेशी सोडदोड करूंक जायना गी. आनी एक घडीत तशेंच एक आवय येवन सांगता, फादर आमगेर भुरगीं मागणें करूंच येनात, सांगलें आयकच ना. कितें तुवें सांगलें आयकनात? ना फादर कोणी आयकनात. हांवें मागीर इल्ल्या वेळान विचारलें, तूं तांकां आयकताय गी? जर तुज्या मतींत आसा हांव एक हजाराचो अहंकार, हांव घराची वडील न्हू, हांव घरचो वडील, हांवें सांगिल्ल्या बरी जायचें, भुरग्यांनी हांवें सांगिल्ल्या वेळार येचें अशें म्हूण तुज्या मतींत घट्ट आसा जाल्यार तुका कांय इल्ली सोडदोड करना. त्या भुरग्यां कडेन बसोन जेवणा वेळाचेर विचारूंक तुका वेळ ना, तुका फुरसत ना. तुवें सांगिल्लें जायचें हट्ट. आनी म्हणचें आमगेर भुरगीं अशीं चलतात तशीं चलतात आनीक सांगलें आयकनात. न्हीद जावन सांगलें आयकना कोण? भुरगीं गे तूं. भुरग्यांनी सांगलें आयकूंक तूं तयार आसाय गी? बस आनी उलय भुरग्यां कडेन, कितें सांगतात तें पळय. अडे आमकां क्रिस्तांवांक मागण्याचो आमच्या भावार्थाचो एक कायदो कसो जेजून आमकां हो दिला आनी आमी मागणें करूंकूच जाय. हें सत भुरग्याच्या मतीन घट्ट घाल. उपरांत त्या भुरग्यां कडेन सांग, अळे आमी आतां तुमी म्हणटात त्या वेळाचेर जायना ह्या वेळाचेर जायना, तुमी सांगा खंयचो वेळ आमकां बरो म्हणून मागणी आमी करूंकूच जाय. तुमी सांगा. ते धडा भुरगीं तांचें मन सांगतलीं आनी तांणी तें विसरून काडलां देखून ती खड्डी जावन त्या वेळाचेर हजार जातली आनी मागण्या सुबेतायेन जातालें न्हय गी. तर आयकना कोण? भुरगीं गी या आमी वडिलां. म्हज्या भावा भयणीनो, असलीं गणितां सबार आसात. अशांती ना समाधान अशें हाडूंक कारण निमाणें कोण गे म्हूण आमी सोदून काडीचंय. देखून आज आमी इल्लो नियाळ करया. देव जावन आसा तो शांतीचो तो मूळ. थंय आराम जाता, शांती समाधान ताणेंच आमकां दिवची. आनी जेजूक ताणें आमकां दिलो आनी जेजू आयिल्ल्या वेळार आमकां म्हणलो शांती तुमकां. संवसार दिता तसली शांती न्हय, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. जेजून असलें ताचें समाधान कुर्सार मरोन
कश्टां उद्देश जोडुल्लें तें समाधान तो आमकां दिता आनी त्या समाधानांत जियोंक आमकां पळयता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आनी तूं म्हळ्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिविनांत कश्ट बेजाराय ना म्हणून न्हय आसतलीच. आनी ह्या वेळाचेर कशें ताच्या फाटल्यान आमी जैते वन सांगचें, कशें आमी हाची शांती समाधान ह्या घडितांनी सोदची, एकामेकाच्या आदारान सोदची, देवा सय आदार मागचो. अशें आमी करूंक मुखार वेतांव तर जाल्यार शांती समाधान हाडूंक व्हडले कश्ट कांय जावचेच नात. देखून म्हज्या भावा भयणीनो, आमी ह्या शांती समाधानान जियोंक प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या जाकारी प्रवादी थंयसर आमचे कडेन सांगता, तुमच्या घरा भोंवतणी तुमी शांती विस्तारिया. आमच्या घरा भोंवतणी आमी शांती विस्तारी जाय. आमी ती समाधानाची हाथेरां जाय जाय. जेजूनी आमकां दोंगरा वयल्या प्रसंगांत यांचं सांगलां, शांती करूंक वावुरतात ती बागी, शांती करूंक वावुरतात ती बागी. देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या काळजांत आमच्या भोंवतणी आनी देवा कडेन आमची शांती सदां दवरूंक जाय. आदल्या करारांत जो देव लोक शालोम शांती म्हणून मागतालो, आमी म्हणयेत आतां तुका सलाम, ताच्या फाटल्यान आमी म्हणयेत ह्या वरवीं हांव तुका बरें मागतां, तुजो संबंद देवा कडेन बरो जावं दी म्हूण मागतां, तुजो संबंद पेल्या कडेन बरो जावं दी म्हूण मागतां, आनी तुज्या भितर तो संतोश आसूं दी, ती शांती समाधान आसूं दी म्हूण मागतां. शालोम म्हणल्यार अर्थ इतलो सकट गुंडायस आसा म्हणून आमकां बरयणार सांगतात. देवा कडेन तुका शालोम म्हणटाना तुका सलाम अशें म्हूण म्हणटा आसतना हांव म्हूण आशेतां कितें गे म्हळ्यार तुजो आनी देवाचो संबंद बरो आसूं दी, तुजो आनी पेल्याचो संबंद बरो आसूं दी, आनी तुज्या भितर तें शांती समाधान आसूं दी. म्हज्या भावा भयणीनो, हें शांती समाधान आमचे भितर तर वाडोवंक जाय. आमी देखून त्या पासून आमी जाता तितलें आमचें प्रयत्न करचें आनी त्या शांती समाधानांत आमी जियोंक प्रयत्न करचें. आमी सगळीं भावां भयणी बरी जिये जाय आनी असली शांती समाधान आमच्या भोंवतणी आमी हाडीच. तर आज म्हज्या भावां भयणीनो, शुभ वार्तेंत आमी वाचलें तसो परतून आमी आयकवया. थंयसर जेजू आमकां ताचे बरी जावंक आपयता, शांत समाधानाची मोगाची जावंक आपयता, ताचे बरी जावंक. शिका म्हजे तांव हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो, हांव समाधान दिवचो, विशेव दिवचो अशें म्हूण सुमी आमकां सांगता. कितें जालें जेजून अशें सांगत जाय जाल्यार तो बापाक बरें वळखता, तो बापाक बरें वळखता, बापाक जाणा आनी बापाचें काळीज जाणा आसलो जेजू, बापाची खुशी जाणा, बाप कितें अपेक्षिता तें बरें जाणा. आनी त्या प्रमाणे तो ही बरी खबर बापातावन कितें हांवें आयकलां, प्रवाद्यांनी कितें सांगिल्लें आसा तें सकट सांगाता घालना, तो ही बरी खबर आमकां दिता, शुभ वार्ता आमकां दिता. आठबागी आनी उरिल्ली ताची सगळी शिकोवन आमकां तो दिता. आनी अशें तो आमकां ही बरी खबर दिता आसतना थंयसर आमी कितें जाता, जेजू बरीच जियोंक प्रयत्न करता, जेजू बरीच जियोंक. ह्या वेळाचेर तर म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू आनी एक खुशी पळयता. पळय, आमचे मदें बुदवंत शिकपी जाणटे सकड आसात, तांकां देवान दिल्ले उपादेश तितल्यारच ते रावल्यात, ताच्या भायर वचोंक तांकां नाका. ते जियोंक प्रयत्न करतात जायत, या थोडे वडे जियेनात जायत, आनी पूण दुसऱ्याचेर मात तापतात. तशें कितें जालें, हें जून जड 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 जालें. आमी कायदे पाळी जाय, कित्या पाळी जाय, आनी तूं कितें मेळटा, हाका गटाय बोळ खंय जावन आसा आमकां तें पाळूंक लोकांक समजना. पाळया पाळया म्हणून बाबाडच जाली दिसतना तें पाळूंक शिकोवंक ना. आनी जेजू आतां येता
हे उपादेश बरें पाळटा, बापाचो मोग करता आनी बापाच्या मोगांत बरोवन हे कायदे पाळची रीत आमकां दाखयता. तो बापाचो मोग ताचे कडेन बरोवन गेल्लो, बापाची खुशी तीच तो समजल्लो हें आमकां सांगता. आनी अशें ताचे बरी आमी जियेल्यार आमकां समाधान विश्व मेळटलो अशें म्हणचेच आमकां सांगता. तर मगाच्या भावां भयणीनो, आतां आमी निमाणें अखेर करतना सान फ्रांसीस आसिसाचें हें एक ल्हानशें मागणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. सोम्या, म्हाका तुज्या समाधानाचें हातेर कर. सोम्या, म्हाका तुज्या समाधानाचें हातेर कर. जंय द्वेश आसा थंय मोग, जंय दुखोवणी थंयसर वोगसाणें, जंय मनभेद थंय एक मन, जंय दुबाव आसा थंय भावार्थ, जंय सूख आसा थंय सत, जंय निराशा आसा थंय परवसो, जंय खंत दूख आसा थंय संतोश, खंय काळोख आसा थंय उजवाड हांवें वंपिसो कर. थंय उजवाड हांवें वंपिसो कर. आनी अशें जर तर सान फ्रांसीस आसिसाचे मागणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी जियेल्या, खंडीत जावन आमी शांती समाधानाची हात्यारां जातल्या आनी आमच्या भितरनी शांती समाधान हाडूंक आमकां साथ जातलें. हें तसो आमकां तो शांतीचो कुंवर फावो करूं.